सा लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता 18वो अध्याय पहिले वाक्य तावन 8वें वाक्य. एका शहरांत एक नीती करत आसलो. देवाची बिरान जावं मनशाची पर्वा जावं ताका नातली. त्याच शहरांत एक विधव स्त्री आसली. ही ताचे जरशीन केदाळ येवन अशें म्हणटाली, न्याय कर म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतली म्हाका राखून व्हर. जायतो काळ पर्यान निते करता तिका कानस हालयना जालो. पूण आख्रेक आपल्या इतल्याक तो म्हणू लागलो, देवाक हांव भियेना आनी मनशांकी हांव लेखिना करें. तरी हे विधव स्त्रियेच्या दोशी खातीर पुणी हांव तिका नीत करून दितलो. नाजाल्यार ती परत्यान परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार करून म्हजो जीव कातली. उपरांत सोमियान म्हळें, त्या खोट्या निती करतान कितें म्हळें तें तुमी आयकलें न्हय वे. तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्या आपल्या विसलेल्यांक देव नीत करून दिवचो ना काय. तांकां आदार दिवच्याक तो आनिकी गळाय करीत काय. हांव तुमकां सांगता, वेगीच तो तांकां नीत करून दितलो. तरी मनशापूत येतलो तेन्ना संवसारांत ताका भावार्थ पळोवंक मेळटलो म्हूण तुमी चिंतात. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्त. हें उतार तुजें आमी नियाळत आसतना ह्या उतरां फाटल्यान आसचें रासांव आमी जाणा जावंक आमकां कृपा दिसुया. हें रासांव जाणा जावन आमी आनी एका व्यक्तीक प्रभावीत जावच्या बरी जियोंक तूं आमकां कृपा लाभयसुया. त्याच प्रमाणे आमी आनी एका आत्म्यातावन ह्या व्यक्तीतावन बरो प्रभाव घेवंक आनी ह्या वरवीं आमी घटाय जोडूंक आमकां तूं कृपा दिवन मागता सुमया. आमेन. मोगाचें हें वासाप आमी साहित्य पोटी आयकलां आनी निरंतर मागणें करेचें म्हणल्या विशयंत साबार पोटी आमी असो ध्यान केला. पूण ह्या करेजमाच्या काळार म्हाका भोगतागी एका अनेका रितीन हो एक विचार हांवें तुवें ध्यान करूंक शकता. आनी थंय जावन आसा, हर एक आत्मो आनी एका आत्म्याक प्रभाव घालूंक शकता. आयच्या वाचपांत आमी पळयलें जाल्यार एक बोळादीक शहरांत निती करत आसलो. आनी एका कुशीन एक अस्खत विधव स्त्री आसली. हांवान तूं जाणाव येदोळसो आमकां पाद्र्यापान सारके रितीन अर्थ करून सांगलें, ही कूड कितेंच न्हय, आत्मो जावन आसा सर्वस्व. खंयसर आत्मो आसा थंयसर जीव आसा. कुडीक ताजेंच म्हणलें कांयच ना. आनी जर तर आमी पळयून तर त्या निती करतासो आत्मो तो चिंतून आसलो, हांव देवाकी भियेना, मनशांकी भियेना, हांव एक बळिश्ठ व्यक्ती म्हणून. आनी एका कुशीक एक स्त्री आसा, ती एक विधव स्त्री. तिका म्हणलें तिजें कितेंच ना. आनी तिचो तो आत्मो निरंतर तरान त्या निती करताच्या आत्म्या लागीं सांगता, म्हाका नीत करून दी, म्हाका नीत करून दी. आनी ह्या निरंतर त्या विनवण्याद्वारे
या विधव स्त्रियेनं त्या आत्म्यानं त्या नित्यकर्ताच्या आत्म्यात निरंतर तेज्या ताजे लागीं विचारल्या वरवीं आख्रेक तो म्हणटा हांव खंडीत जावनी तिका नीत करून दिता. पळया, एक अस्खत विधव स्त्रियेचो आत्मो आनी एका बळिश्ठ नित्यकर्ता म्हणल्या चिंतपादासच्या त्या आत्म्याक हो आत्मो प्रभाव घालूंक शकता. जेजू मुंद असून सांगता, जर तर त्या खोट्या नित्यकर्त व्यक्तीन तशें सांगलें जाल्यार सर्वेस्पर देव तुमी निरंतर मागिल्ल्या वेळार तुमकां कांय दिनासतना रावात. समार्या घरा स्त्रिये लागीं उलयत आसतना स्वामी जेजू म्हणटा, देव जावन असो आत्मो ताका आत्म्यान आनी सतान आराधन करी जाय. म्हळ्यार मनीस हांवें आनी तूं एक आत्मो, सर्वेस्पर देव एक आत्मो आनी त्या आत्म्याक आत्म्यान आनी सतान आराधन करूंक जाय. म्हळ्यार हांगासर स्वामी जेजू म्हणटा, तुजो तो आत्मो निरंतर कर्ण देवा लागीं विचारता आसतना, देवा लागीं स्पंदन करता आसतना तो तुज्या आत्म्याद्वारे आत्मो म्हणलो देवी तुका स्पंदन करता आनी तुका कितें जाय तें तुका दिता. आज आमी पळयलें जाल्यार पवित्र पुस्तकांत आमकां जायतीं उदाहरणां आमकां पळोवंक मेळटात. एका आत्म्यान आनीक आत्म्याक प्रभाव क्रियेत म्हणल्या विशयंत आमी जायते विशयंत आमी आयकतात. हांव तरी एक दोन ल्हानशें उदाहरण दिवचें. तर सांत पौल तिमोथेकारांक बरयल्या पत्रांत 4 अध्यायान 11 आनी 12 वाक्यान म्हणटा, तिमोथेक म्हणटा, तर ह्यो सर संगती फर्मोवन शिकय. तूं ल्हान प्रायसो म्हूण लेखून कोणूच तुजे बेपार वा करिना जावं. तुज्या उतरांनी आनी बऱ्या गुणांनी, माया मोगान आनी विश्वासान आनी नितीन जिणयेन भावार्थ्यांक एक देख जा. म्हळ्यार हो तिमोथी एक ल्हान व्यक्ती, म्हळ्यार प्रायेंत ल्हान आनी थंयसर प्रायेंत व्हडले आशिल्ले व्यक्ती आशिल्ले. पूण ह्या तिमोथीन ताच्या उतरांद्वारे, ताच्या गुणान, माया मोगान, विश्वासान आनी भावार्थे बरी जिणयेन तो मालगड्यांचेर प्रभाव घालूंक शकता. ह्या तिमोथीन जियेल्ल्या बऱ्या जिणये वरवीं, बऱ्या उतरां वरवीं ताजेकी चड प्राय जाल्ल्या व्यक्तींच्या आत्म्याचेरय तो प्रभाव घालूंक शकता आनी ते आत्मे परिवर्तन जावंक शकतात. तेच प्रमाणे आमी पळयता जाल्यार सांत पौलो तिताक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्यायान 6 वाक्यान म्हणटा, युवकांक सर संगतींनी हळत मेळत सांबाळूंक तूं उमेद दी. बरें करच्यांत सगळ्या वाटांनी तुमचो तांकां एक मेल पंक्त जा. हांगासर आमी पळयत जाल्यार एक तीत तो एक युवक आनी सांत पौलो म्हणटा, तुज्या बऱ्या नाट्या वरवीं तूं हेरांक एक उमेद दिवचे प्रभाव घाल. तुजे आत्मो आनीकल्याच्या आत्म्यांक तो प्रभाव घालून दी आनी अशें बरें करच्यांत मेल पंक्त तूं जा. आनीक आत्म्यांक तांकां बरें करूंक तुजो आत्मो प्रभाव घालून दी. हांवां तूं मुस्तपुटी जाणाव, एक आत्मो आनी एका आत्म्याक प्रभाव घालूंक शकता. सामान्य तरान हांवें तुवें चिंतचें जावन आसा, म्हजो आनी तुजो संबंद आनी एका व्यक्ती थंय उलोवण्यांत, करण्यांनी आसचो म्हणून. जावं करूं आमचो एक कुटुंबा जिविताचो संबंद. आमी उलयता, बरें उलयता, बरें करता आनी ह्या वरवीं संबंद बांदून हाडूंक पळयता. एक वेव्हारान जावंक पुरो,
जें कितें हांव करतां थंयच म्हाका पाटी मेळटा. बरें तर उलय न्हू, बरें तर हांवें एक कन्विन्स करन म्हाका व्यापार वयवाट जावचे बरें पळयता. या हांव एक बरें एक परिश्रम करून व्यापार करतां आनी त्या वरवीं म्हाकाय तांचे तावन बरेंपण मेळटा. वो ओत्मो आपल्या उलोवण्यांत आनी आपल्या कितें ताका करता काम ताचे वरवीं जाता म्हूण हांव हातूंत चिंतां. सोमा जाता. पूण आनी एक हंत आसा. हांवें तुवें चिंतचे प्रमाणें केवल आमी कितें करता तो आनेकलो पळयता म्हळ्यार दिश्ट आसा. हांव हातूंत कितें उलयतां तो आनेकलो आयकता. केवल आयकोण्यांत आनी उलोवण्यांत मात्र हुंदोवन ना. आनी एक चिक्केशे मुखार वचून चिंता पळयलें जाल्यार थंयसर एक चिंताप आसा. म्हळ्यार हांव कितें चिंतां, हांव कितें उलयतां, कितें करतां थंयच हांवें चिंतचें म्हणून ना, थंयच हांवें चिंतचें म्हणून ना. उदाहरणाक म्हज्या एका घरा सयरो आयलो जाल्यार न्हिदसो टायम जाला दनपारां एक आयतार असो मेळसो न्हिदोंक जाय आनी त्या वेळार एकलो येता मुखार. आमी सकाळां सांगता तूं आयलो बारी बरें जालें, कितलो थेंब जालो आमी मेळनासतना तशें अशें करून बारी बरें करून उलयता. मोचीन चिंता वो येपटें गेलो जाल्यार इल्लें न्हीद येता आसलें, कितलो एक येत्त टायमार जाणें एक एजीक ह्या मनशान म्हणून. म्हळ्यार हांवें चिंतचें एक, उलोवचें आनी एक. जायपरते फावटी जावंक पुरो एक घोव बायलेक सांगता आमी एक कडेन या म्हणटा. हे बायल घोवाक सांगता या म्हणून. बायलेक मोन ना तरी पूण घोवाक एक समाधान करूंक येता. बायल्या सगळ्यांक पळयतना कितें दिसता, बारी बरी बायल, सांगलें आयकता, बेश्ट बायल. पूण ती मोतीन बायल कितें चिंतून आसता, ओ एक घोव कितलो म्हाका इरार करीत गी, म्हाका मोन नातल्यार आपयता. पुरपुरून पुरपुरून मोतीन पुरपुरून आसता. तिच्या मोतींत आसा एक, तिजी करणी आनी एक. म्हज्यान तुज्या जिवितांत साबार संगती हांवें तुवें पळयल्यो जाल्यार आमी उलयता एक पूण आमचें चिंताप आनेकच. आनी हांव आनी तूं चिंता अशें केल्ल्या वरवीं कोणाकी कळना. कित्याक म्हळ्यार हांवें उलोवचें बरें दिसता, तांकां बरें करून आयकता. हांवें करचीं कामां तो पळयता, तो संतोश जाता म्हणून. पूण खंय एक कडेन सुकता आनी थंय जावन आसा म्हज्या मोतीन गुंची ती चिंतना ती नकारात्मक जावन आसात. म्हज्यो करण्यो पॉझिटीव सकारात्मक जावन आसात. म्हजें उलोवणें सकारात्मक जावन आसा. पूण म्हजें चिंताप साबार फावटी नकारात्मक जावन आसा. आनी त्या खातीर म्हज्या मोतीन कितें गुंता तें नकारात्मक चिंतपां त्या आनीक मनशाचेर ताका कळीत नासतनासो प्रभाव घालतात. म्हजी आनी तुजी मोत एक फॅक्ट्री आसल्या बरी, फॅक्ट्री आहल्या बरी. फॅक्ट्रीन कशें विविध प्रोडक्शन जाता, सांगती रचतात, तशेंच म्हज्या आनी तुज्या मोतींत काळजांत विविध बोगणां, विविध चिंतपां ती गुवून फॅक्ट्री बरी आसून वत आसतात. आनी ही चिंतना म्हाका तुका कळीत नासतनांत मुखल्या मनशाक, ह्या आमच्या बोवारीच्या मनशाक प्रभाव घालूंक शकतात, प्रभाव घालूंक शकतात. एक सायंटिफिकली आमी पळोवचें जाल्यार एक कॉन्सेप्ट आसा, फ्रिक्वेन्सी एक्टीव ऑरल रिसर्च प्रोग्राम म्हणून, HFAARP म्हणून. हें अमेरिकाच्या आर्मी, नेव्ही आनी अलास्का युनिवर्सिटीच्यांनी सांगाता मेळोवन हे एक प्रोग्राम केल्लें. आनी हेचो प्रोग्रामाचें बेस कालें म्हळ्यार वातावरणाच्या, म्हळ्यार धरणीतावन 50 किलोमिटर तावन सोडून 1000 किलोमिटर्सचें वातावरण खाली हांगाच तांणी धाडच्या फ्रिक्वेन्सी वरवीं, त्या एका तरंगा वरवीं, सूक्ष्म वरवीं तें बदलावण करूंक शकता. आनी ताचे वरवीं कशें बदलावण जाता म्हणल्या विशयांत एक व्हडलें एक ताणें प्रोग्राम करून चिंता पटोवन तें निरंतर चलोवन आसलें. जर तर
हांगा तावंदरचे एक फ्रिक्वेन्सी थरंगा आकाश रसचे थंयसर असचे वातावरणाचेर प्रभाव घालूंक शकता जाल्यार मुझे आनी तुजे भितर गुंची ती चिंतना थरांक फ्रिक्वेन्सी आनी एक व्यक्तीचेर प्रभाव घालूंक शकनागी मुजस्स व्यक्तित्वाचेर ती प्रभाव घालूंक शकनागी आमी मुस्तुपुटे चिंता देवा हांवें अशें चिंतलें सायबा चिंतले पर्यंत जालें न्ही गे म्हणून खंयसर तें चिंतले पर्यंत जावचें हांवें चिंतले पर्यंत कशें जावचें कित्याक म्हळ्यार म्हज्या चिंतपांनी थंयसर जावचें तें नकारात्मक फ्रिक्वेन्सी थरंगा ती थंयसर एक सृश्टी करतात आनी तस प्रमाणे घडटा जावं करो म्हाका एक पिडा येवन वचो म्हूण चिंतचें आनी हांवें तस पिडेन पडचें मुस्तुपटी जावं करो आमच्या कुटुंबांत एक जायनातल्यार पुरो म्हणचें आनी तशेंच आमच्या कुटुंबांत घडचें ह्या थोडे फावटी बरें चिंता आमी आमच्या कुटुंबांत एक जाल्यार पुरो म्हणून आनी तशेंच कुटुंबांत आमच्या बरेंपण जाता कितें हांव हातून चिंता ताचेर एक सकत आसा ते प्रभाव घालूंक शकता थोडे फावटी आमच्या बोवारी आमकां गुत्त आसना ह्या गुत्त आसूंक पुरो आमच्या बोवाऱ्याचे व्यक्ती मोस्त्राच्या जाळीन मुजे तें आनी तुजें तें भरल्यात जाल्यार द्वेशाच्या जाळींत तें भरल्यात जाल्यार हर एका संगतींनी आमचे विशीं कितें फाड करूंक वचो अशी चिंता जाल्यार आमकां एका तराचें इनकन्विनियन्स म्हणटा हांव एका तराचें फाड भोगता तांचेतल्याक ते उलयतात ह्या तांचेतल्याक ती भोगणां आसात तरी पूण तांचे तावन आमकां एक नेगेटीव एक नकारात्मक सकत आमकां इफेक्ट करता आनी त्या देखून थोडे फावटी आमी पळया घरांत एकलो कोणी उलयना जाल्यार ह्या दोगां उलयना जाल्यार ती उलयना तांचेतल्याक आसात पूण आमकां तांणी कितेंय चिंतून आसात म्हणल्या विशयंत आमकां ते नकारात्मक भोगणां आमकां येवचीं आसात ह्या जर तर आमच्या बोवाऱ्याचे व्यक्ती आमकां एक बऱ्या रितीर एक स्पंदन दिवन आसा जाल्यार ताणें उलयचें म्हणून कांय करीचें म्हणून ना स्पंदन दिवन आसा जाल्यार आमकां एक पॉझिटीव सकारात्मक सकत आमकां एका तराची खुशी हाडून येता आनी आमी एका तराचें जिवाळ जावन आसता त्या देखून म्हाका आनी तुका हर एका दिसपट्ट्या जिवनांत ती कितें अनेको व्यक्ती अनेक आत्मे ह्या मनशां म्हळ्यार मनशां कितें आमच्या विशयंत चिंतात आमच्या विशयंत खतात ताचो परिणाम आमकां तो भोगता या हांव कितें चिंता ताचो परिणाम अनेका व्यक्तीक भोगूंक जाता आनी त्या खातीर हांवें तुवें कितें गरजेय जर तर आमी आमच्या बोवारी पुरा नकारी नेगेटीव उलोवन आसात ह्या नेगेटीव म्हजे विशयन तुजें तें खर नासात आनी आमकां विरार जाता जावं करून आमच्या ऑफिसान आमी एक वावर करूंक येता थंयसर गुसू तांचेतले आगोले येतात आमकां वावर करूंक जायना सगळें टेन्शन जाता या आमच्या शेजाऱ्या आमच्या विशयन कालिंगी पाड उलोवन आसात आमच्या मुखार कांय उलयनात जाल्यारय आमकां एका रितीचें कांय एक हें जायना मग खाली सगळें खाली जाता मस्त एक तराचें उपगोण भोगता कितेंय आमकां कांय एक जीवसणांतल्या बरें भोगता आनी त्या वेळार हांवें तुवें कितें गरजेय ती सकत तांच्या चिंतपाचें सकत तांच्या उलोवण्याचें सकत म्हाका गुत्तू ना जाल्यार म्हाका तें खालीपण भोगता आसतना हांवें चड आनी चड मागण्यांत ह्या सकारात्मक चिंतपांनी बरी सय आनी त्या वेळार हांव आनी तूं कितें जाता म्हजो आनी तुजो आत्मो घटायेन भरता कित्याक आमी मागणें करीसय हांवें तुवें मागणें करीसय मागणें केल्ल्या वेळार सर्वेस्पराची सकत म्हज्या आनी तुज्या आत्म्याक घटाय दिता मुस्तुपुटी आमी पळयता थोडी व्यक्ती सक्रामेंता मुखार बसून आसतात कोणाय कांय येना कांय बडा मागणें ना कांय येना खाली तो मनीस बसून आसा ध्यान करन आसा थंयसर ताका सकत ताच्या आत्म्याक त्या पवित्र सक्रामेंतांत वळटा या चिंतया एका भुरगें
ताका इस्कालांत खालें पुरा म्हणून सांगलें आनी ते रोडोवन घरा येयले. आवय ताका फुटलून जाण सांगता बिये नाका पोता, हे बापूय सांगता बिये नाका पोता हांव आसा म्हणटा. ताजे थंय कितें बरली, ताज्या क्लासींत ताका नकारात्मक तरान ताका स्पंदन केल्लें आनी तें रोडोवन आयिल्लें भुरगें हांगासर पॉझिटिव्ह सकारात्मक तरान आवय बापूय ताजे कडेन उलयतात, बिये नाका म्हूण फुटलून धरतात आनी हे भुरग्याक जीव भोगता, एका तराचो जीव भोगता. खंयसर हें बदलावण, खंयसर हें बदलावण. ही बदलावण म्हज्या बोवारी आसचे आत्मे, म्हज्या बोवारी आसचे व्यक्ती म्हाका नकारात्मक तरान करता आसतना म्हज्या लागशिल्ली व्यक्ती म्हाका सकारात्मक चिंतपांनी भरतात, सकारात्मक मोग दितात आनी त्या देखून म्हजो आत्मो परत घट जाता, परत घट जाता. त्याच प्रमाणे म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मोगाचें न्हू. हांवें आनी एका व्यक्तीक एफेक्ट ह्या प्रभाव घालचे बरी जावंक जाता. ह्या करिश्माच्या दिसांनी सबार संगती हांव तूं बरें करूंक हांव तूं चिंतां, पूण आज आनी एक संगत हांव तूं चिंतून आसा आनी ती जावन आसा म्हजे तावन सकारात्मक म्हळ्यार पॉझिटिव्ह एनर्जी आनी एकल्याक वळा जाय आनी ताका खुशी भोगा जाय. म्हजे तावन कितें जाय जाय, ताका एक घटाय ताज्या आत्म्याक भोगा जाय, ताका एक खुशी जाय जाय आनी थवळ तो कितें जाता, ताका बरेंपण घडटा आसतना खंडी जावनी देव मकान तुका आशिर्वादीत करता. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमी चड आनी चड ह्या करिश्माच्या काळार बरेंपण करूंक आशेता, जावं पुरो दान धर्म, जावं पुरो मागण्याक वेता, पुरो करता. कित्याक म्हळ्यार म्हाका आनी तुका सकारात्मक बरी आत्म्याची सकत हांवें तुवें आत्म्यान भरच्या बसत. चिंत्या म्हजें आनी तुजें घर एका जाग्यार आसा, थंयसर कांय वेहिकल्सां वचनात, धूळ माती चड येना, तें घर केदाळे जण पुसिचें म्हणून ना, 2 दिसां हेवटी 3 दिसां हेवटी जडल्यार पुसल्यार चलता. थंयच म्हज्या आनी तुज्या घराच्या सायडीक मुस्तू वेहिकलां पास जातात, ह्या थंयसर धूळ मुस्तू उपता, तवळ काल जाता. दिसाक 2 या 3 पुटी तें घर नितळ करीचें पडटा, मुस्तू आमी नितळ करीचें पडटा. तशेंच म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत नकारात्मक चिंतपां आनी एका व्यक्तीची आमचे वयर धाड घालता आसतना म्हजो आनी तुजो आत्मो बळादीक तरान आसा जे जाल्यार हांवें तुवें थवळ 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 मागणें म्हणून आसा सय. म्हजो आनी तुजो आत्मो बळादीक तरान घटायक जाय जाल्यार हांवें तुवें सत्यवंत जावन जिवंक शका जाय. त्या देखून आमी कितें करता, आमी सकाळीं उठोवन मिसाक येता, थोडे सकाळीं उठोवन ध्यान करतात, थोडे सकाळीं उठोवन बायबल वाचतात, थोडे सकाळीं उठोवन कंथार आयकतात. कित्याक सकाळीं उठल्या कुडले आमचें सगळें तें बॉडीचें आत्म्याचें कितें स्पंदन आसा तें सगळें तें स्विकार करता. फ्रेश जावन आमी उठता, हे बरी सकत कितें आसा आमी स्विकार करता. थोडी उठीन थोडी कडेन जाल्यार कालें करता, सकाळीं उठल्या कुडले एक कापेकी च्या पिवचें, एक पेपर पळोवचें. पेपर पळयल्यार काल जाता तांचो चिंतलें आनी करून जाली, इतल्या जाणांक अशें जालें, अन्याय जालो, तें जालें, पुरा नेगेटीव नकारात्मक आमी पळयता आनी ताजे उपरांत त्या दीस किरी 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 जाता. कित्याक आमच्या आत्म्याचे सकत आमचें उणें उणें जावन येता. त्या देखून आज आमी एक ह्या करिश्माच्या वेळार निर्धार करीत जाय, आमच्या आत्म्याची सकत हांवें थंय वाडय जाय. आनी कशें करयत, उदाहरणाक सकाळीं उठून सांगलें बरें करून फस्टाक सकाळीं ध्यान करचें, मागणें करचें, मिसाक वयचें, ह्या खंयचें कर्ण ध्यान करी जाय. दुसरें हांवें तुवें सदांच चड आनी चड बरीं उतरां, देवाचीं उतरां नियाळ करूंक प्रयत्न करी जाय. सकाळीं, दनपारां, सांजेर, रातीक तवळ तवळ इल्लो वेळ म्हणी देवाच्या विशयंत हांवें तुवें नियाळ केल्ल्या वेळार, तवळ 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 केल्ल्या वेळार आमी एका सक्तीवन भरता. कशें कुडीक तवळ तवळ च्या जेवण आमी खातावंगी, तस प्रमाणे
आमच्या आत्म्याक घडयेन घडये आत्म्याची सकत आमी जोडून आसल्या वेळार आमच्या बोवरी आसच्या व्यक्तींनी आमकां कितेंय केल्यार बेश्टायल्यार आनी कितें केल्यार आमकां एफेक्ट जायना, आमकां कांय फाट जायना. इतलेंच न्ही आसतना हांवें तुवें कांय खातान जेवतना ताचेर मागोवन हांवें तुवें खावंक जेवंक जाय. जावं करो जेजूचें बोपयत आमोल एक रगत ह्या खाणाचेर जेवणाचेर पडून दी म्हणून जावं करो त्या पिवणाचेर पडून दी म्हणून जावं करो. कितेंय हांव तूं सेवता जाल्यार हर एकटी तें पवित्र कर्ण हांवें तुवें खावंक जेवंक शिका जाय. इतलेंच न्ही आसतना आमच्या मोतींत खलें नकारात्मक चिंतपां आसल्यार ती तवळ तवळ उडासाकान त्या मोतींतलीं काडूंक हांवें तुवें प्रयत्न करीत जाय. रातीक न्हिदच्या पयलें आमचेतल्याक आमीच एक बरें कुमसार जावंक म्हळ्यार आमचेतल्याक आमी सांगचें सर्वेस्परा आज म्हज्या जिवितान हें घडलां, म्हाका बक्षी आनी मुखार करनातले बरें म्हाका कृपा दी. आनी अशें पुरा हांवें तुवें केल्ल्या वेळार म्हजो आनी तुजो आत्मो एक बळिश्ट गठायेचो आत्मो जाता. मात्र न्ही म्हज्या आनी तुज्या बोवरी आसच्या व्यक्तीक हांव आनी तूं सकारात्मक सकत हांव स्पंदन करूंक शकता. म्हज्या कुटुंबान जियेत आसतना शेजाऱ्यां कडेन वयता आसतना अनेक कडेन उलयता आसतना म्हजे मुखांतर कितें वळटा पॉजिटीव सकारात्मक सकत म्हज्या मुखांतर ती वळोवंक शकता आनी तांकां पुरा बरेंपण घडटा. पयस पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार थोडीं उदाहरणां सांगचीं जाल्यार आमी पळयत थंयसर ती एस्तर आसली. एस्तराच्या बुकांत आमी पळयलें जाल्यार हामान कितें करता, हामान चिंता ह्या मोर्डेकायक कितें म्हणून बूश शिकय जाय म्हणटा व्हडलो एक फाशीचो खांबो करून धरता. कोणा कडेन सांगना, त्या मोर्डेकायक करी जे म्हण तो सांगना, पूण आपणा इतल्याक चिंता ताका एक फाशी घालीचे. कशें म्हणून राया कडेन करतलो, हांव राया कडेन बाहारी संबंद म्हजो बरो आसा आनी करतलो सो म्हणून. पूण कितें जाता, ताणें तो फाशीचो खांबो केल्ल्यान ताणें चिंतिल्लें ताकाच विरोध वेता आनी एक दीस तो राय कितें करता, यस हामानाक तस खांब्यार ताका जिवेशी मारूंक आदेश दिता, उमकाळोंक आदेश दिता. आतां ह्या हामानान चिंतिल्लें कोणाकी गुत्तू ना, ताका मात गुत्तू. तरी पूण ताची चिंतना इतली प्रभावीत सकत इतली की आखरेक ताकाच ती बुडोवंक शकता. त्या देखून चिंचे नाका हांवें तुवें केवल हांव कितें भायल्यान काम करता, कितें हांव उलयतां तातूंत मात्र प्रभाव आसचो, उरल्यान कांय ना म्हणून न्ही. त्या देखून सोमेजीचो म्हणटा प्रद्वार करतना तो खरी जाय म्हणून ना, थंय चिंतल्यारय पुरो तो प्रद्वार जावन गेलो. कित्याक चिंतपाक सकत आसा. चिंता पटल्या कोडलें थंयसर सकत वळ्ळी आनी थंयसर पताक जावन जालें. आनी खंयसर हांव आनी तूं बरें चिंताप करता थंयसर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत बरो प्रभाव आमकांच घालता, हेरांकय घालूंक शकता. आमी चिंतचें थोडे थोडे मुस्तुबुटी पिरपिरी पुरपुर करना, आमी कोणें सांगलें बरें आयकोचें. प्रयोजन ना, हांव सांगता आतां प्रयोजन ना. जर तर हांव कांय करता जाल्यार तें म्हाका खुशी आसून म्हाका म्हज्या खातीर करता म्हणून करूंक जाय. चिंतया, हांव एक काम म्हाका म्हजी पत्नी काम करूंक सांगता. जर तर पत्नी खातीर हांव काम करता म्हणून म्हज्या मोतीन आसलें जाल्यार म्हज्या मोतीन कितें आसा, म्हज्या बोगणां खयली ताजे खातीर खाल्या खातीर हांवें करचें कोण ना तशें चिंताप आसा जाल्यार या ताका खुशी करूंक म्हणल्या खातीर वर्तें जायना. पूण जर तर म्हजें चिंताप तें केल्ल्या वरवीं ताका बरेंपण जाता आनी ताज्या मुखार म्हाकाय बरेंपण जाता म्हळ्यार थवळ म्हाका केदींक सुरसुरे भोगनात. हर एक हांवें तुवें करचें कामां केदाळें आमच्या बऱ्यापणाक कशें म्हणलें हांवें आनी तुवें निर्धारीत करून केल्ल्या वेळार आमचें चिंताप सकारात्मक पॉजिटीव आसता. ताजे करून उडास दवरया. खंयच्याय ह्या वेळार हांवें तुवें खंयचेंय करचें जावं करूं एक दान दिता, हेपटी पुरा खरेंच पदरापान सांगलां खरेंच मात दान दिचें तर डब्बा करून घालें, कांय प्रयोजन ना. घालता आसतना दान दिता आसतना हें म्हज्या बरेपणाक म्हाका म्हणल्या त्या बरेपणाच्या चिंतपान हांव घालीन जाल्यार तें दान घाल्लें आशिर्वादी जाता.
जर तर म्हज्या चिंताप एक आसा आनी दान करता बैलांच्या पळोवच्या बऱ्यान दिसोंक पुरो उलोवचें उतरां मोवाळ जावंक पुरो जर तर म्हजें भितरलें चिंताप बरें ना तें कांयच प्रयोजन ना आनी तातूंत आमकां पॉझिटिव्ह येवंक शकना. एस्थराच्या बुकान आमी पळयलें जाल्यार ती एक एस्थर स्त्री एक सामान्य व्यक्ती तरी पूण मोर्डेकाय तिका ताज्या रायाचे पयल्या बायलेक तिरस्कार जाल्ल्या वेळार तिका तो आपोवन व्हरता. थंयसर पळयत पुस्तकान पळयता एस्थराच्या 2ऱ्या अध्यायांत 5 वाक्यांतून अशें आसा, सुजा कोट्यान मोर्देकाय नांवाचो एक जुदेव आशिल्लो, तो जायर असो पूत, जायर शिमयेचो पूत आनी शिमय बेजमेच्या कुळयेचो किशाचो पूत. बाबिलोनाच्या राया नेबुकदनेझरान जुदाच्या राया जेकोनिया सवें जेरुसलेमांतल्यान हाडलेल्या बंदिवानामध्ये तो आसलो. तो आपल्या बापल्याच्या धुवे हादसो म्हणजे एस्थेराचो पोस्को बापय एस्थेराचे आवय बापय सली रुपेस्त आनी पळोवंक भोव सुंदर आसली. तिच्या आवय बापायच्या मरणा उपरांत मोर्देकाय तिका आपली दूख कशी स्वीकार केली. हांगासर पळयलें जाल्यार एक ती एस्थेर कांय एक व्हडलें तिच्या कडेन ना, तिका कोणी पळोवची गती नासली, तिका मोर्देकाय पळोवन आसलो. पूण तिचे ते एक सोबाय आसले. पूण जिवितांत अशें घडीत घडटा की ही एस्थेराक थंयसर ताज्या रायाची पतीण जावंक थंयसर ताका सिलेक्ट करतात आनी ती पतीण जाता, रायाची पतीण म्हळ्यार राणी जाता. उपरांत थंयसर हामान आनी इतर व्यक्ती जुदेवांक सगळ्यांक लागाड काडूंक पळयतात आनी थवळ मोर्देकाय येवन तिचे कडेन सांगता. कितें सांगता आमी पळयता एस्थराच्या पुस्तकांत 14व्या अध्यायांत 14व्या वाक्यांत सांगता, तूं आतां वोगी रवशी जाल्यार जुदेवांक एक न्ही तर अनेका वटेन कुमोक आनी सुटका मेळटली, पूण तुजो आनी तुज्या बापायच्या घराण्याचो नाश जातलो. कोण जाणा तूं ह्या संदर्भात पासतच राणी जाल्या जावेत. एस्थेरान मोर्देकायक ही जाप धाडून दिली, वस आनी सुजांत आशिल्ल्या सर जुदेवांक एकठांय कर, म्हजे तर्फे तुमी समेस उपास करा, 3 दीस पर्यंत दीस आनी रात कांयच खायनाकात वा पिये नाकात. हांव आनी म्हज्यो साकारणी तस बरें उपास करतले. हांव असली तयाराय करून हांव कायद्या विरोध रायाशी वेतली, हांवें मरोंक जाय तर हांव मरतलें. मोर्देकाय तसो गेलो आनी एस्थेरान सांगले प्रमाणे ताणें केलें. हांगासर पळया, हे एस्थेर एक सामान्य स्त्री आशिल्ली, तिका एक राणी केली. थवळच्या नियमा प्रमाणे राणी आनी रायाक मेळोंक जायना, रायान आपयल्या मात वशेत. जर तर कोणी आयलें जाल्यार रायान ताजो दांडो उखल परमिशन दिलें जाल्यार मात्र तिका भितर वचूंक, ना जाल्यार तिकाय लागाड काडटात. आनी असल्या सन्निवेशानार हे एस्थेर म्हणटा, हे एस्थेर प्रभाव घालूंक आपल्या जिणे वरवीं प्रभाव घालूंक चिंता. मोर्देकाय फस्ट येवन सांगता तुवें कांय म्हणी करीसे म्हणून. आनी एस्थेर उपास आनी मागणें ती करता, तिच्या साकरणी करयता, सगळ्या सुदेव लोकांक करयता आनी ती राया कडेन वचूंक एक धैर्य घेता. आनी ती राया कडेन वता मात्र न्ही, राय तिका भितर येवंक सोडटा तिच्या उपास मागण्या वरवीं, तिका एक सकत मेळटा. मात्र न्ही, थंयसर रायाक जेवण करता, दुसरे बोटीन जेवण करता आनी उपरांत सांगता पळय आमचे अशे अशे कश्ट आसात, आमकां सुटका दिजे. तुवें पुरो सुदेवांक जिवेशी मारूंक तुवें एक शासन केलें, तें शासन बदलीचें. आनी थंयसर शासन हिणें सांगल्या प्रमाणे बदलाता. आतां सवाल, ह्या एस्थेराच्या एका तिच्या नर्थ्या वरवीं साबार सुदेवांक बाचावी लाभली जाल्यार एका व्यक्तीन इतल्या जाणांच्या व्यक्तींच्या जिवनांत एक प्रभाव घालूंक शकली जाल्यार हांवें आनी तुवें ह्या समाजांत सर्वेस्पराच्या त्या कुमकेद्वारे उरिल्ल्या ह्या संवसाराच्या आत्म्यांक म्हज्या आनी तुज्या समुदायाक हांव तो प्रभाव घालूंक शकनांगी. एस्थेर कांय ती प्रवाद करची व्यक्ती न्ही, ह्या तिका प्रवाद करूंक विसरली न्ही, ती एक म्हजी आनी तुजे बरी एक सामान्य संवसारीक जिणे जिवन आसली व्यक्ती. तरी पूण असली एक स्त्री ह्या सगळ्या सुदेवांच्या लोकांक वांसोवच्या खातीर प्रभाव घालूंक शकता, तांच्या जिवितांत एक बरें प्रभाव घालूंक शकता. आज हांव कित्याक हें सांगता म्हळ्यार, हांव आनी तूं एक संवसारीक जिणी सामान्य जिणी जिवन आसा. हांव सर्वेस्पराच्या आदारान हांवें आनी तुवें म्हज्या आनी तुज्या समुदायाक
आज कश्टार आसा आमकां हर एकल्यांक उत्ता आमचे समुदाय अस्खत मस्तो कश्टार आसा थवळच्या सुदेव कश्टार आमी कश्टार आसा आनी ह्या कश्टांच्या आशिल्ल्या समुदायाक हांवें आनी तुवें प्रभाव घालचें तसलें एक पात्र घेवंक साध्य आसा आनी त्या देखून ह्या करिस्माच्या काळार हांवें तुवें चिंतूंक जाय स्वामी तुवें सांगलां तुज्या उतरांनी निरंतर मागणें केल्ल्या वेळार निरंतर विचारल्या वेळार निरंतर कितें प्रयत्न केल्ल्या वेळार प्रभाव करूंक शकताय म्हूण तुवें एक वाग्दान दिलें आनी त्या वाग्दाना स्वामी हांची हांव मागता ह्या म्हज्या आत्म्या मुखांतर उरिल्ल्या आत्म्यांक तांकां एक साकार जावचे बरें प्रभाव घालचें तसलें व्यक्तित्व म्हाका तूं दी स्वामी जर तर ती विदोश्री एका नीतीकर्त्याचेर प्रभाव घालूंक शकली तर हांव आनी तूं ह्या समुदायांत ह्या समाजांत म्हजो आनी तुजो आत्मोय आनी एकल्यांच्या वयर प्रभाव घालूंक शकतलो तशेंच आमी पळयता जाय तितलें उदाहरणां आमी पळयत फिलोमेनाच्या पत्रांत आमी पळयता थंयसर सांव पावलो एक ओनेझिम म्हणल्या व्यक्तीक उल्लेख करता तो ओनेझिम व्यक्ती एक गुलाम जावन आसलो व्हडलो कांय व्यक्ती न्ही तो एक गुलाम आमी पळयलें जाल्यार फिलोमेनाक बरयल्या पत्रांत 16व्या वाक्यांत म्हणटा ओनेझिम व्यक्ती विशयींत आनीक तो गुलाम न्ही पूण गुलामा प्रास ओड म्हणजे तुका मोगासो भाऊ म्हाका तो अपुरबायसो सई पूण म्हजे प्रास चड तुका तुजे बरेचसो मनीस आनी क्रिस्त थंय भाऊ जाल्ल्यान कितल्या अपुरबायसो तुका तो जावचो ना एक गुलाम जावन आसलो व्यक्ती बावर्ताक वेंग मारता आनी हो व्यक्ती इतलो प्रभाव घालता की फिलोमेनाक सांव पावलो पत्र बरयतना म्हणटा जर तर ह्या गुलामाक ह्या ओनेझिमाक तूं स्विकार करता जाल्यार म्हाकाच तुवें स्विकार केल्लें बरें आनी 17व्या वाक्यांत म्हणटा एका भावार्थान तुजो सहभागी म्हूण तूं म्हाका लेखताय जाल्यार म्हाका दिताय तसलो स्वागत ताकाय दी ताणें कांय तुका दुखयलां वा नश्ट केलां जाल्यार तो हांव भरती करता त्या ओनेझिमान त्या फिलोमेनाक दुखयलां जावंक पुरो तरी पूण सांव पावलो म्हणटा तो गुलाम व्यक्ती जावंक पुरो पूण तो म्हाका मोगासो कित्याक भावार्थांक म्हजी सांगाती गटाय आसा आनी तो व्यक्ती असलो एक प्रभाव घालूंक शकला की म्हज्या जिवितांत हो व्यक्तीक तुवें स्विकार करूंक जाय म्हाका कशें स्विकार करताय तस प्रमाणे तुवें ताका स्विकार करूंक जाय हांगासर हें उदाहरण म्हाका तुका सांगता एक गुलाम व्यक्ती समेत तुटल्या ओडल्या उंचल्या पावंडाक एक प्रभाव घालूंक शकलो जाल्यार हांव आनी तुयी आनी एका व्यक्तीक व्हडा रितीर प्रभाव घालूंक शकता आमचें जीवन बरें कर आनी एकल्याक प्रभावीत करूंक शकता आमच्या जिविता मुखांतर हर एक घडी प्रभावीत जावंक जाय जर तर आमी पाड करता थवळ पाडस घडता आमकां सगळ्यांक तें उदाहरण गोत आसा दावीद राय त्या बेर्शेबा सांगाता संबंद दवरल्या वेळार तो नाथान प्रवादी येवन सांगता कितें नाथान प्रवादी सांगता 12व्या अध्यायांत आमी पळयता शमुएलाच्या 12व्या अध्यायांत तर तुवें सर्वेस्पराच्या उतराचो कित्याक तिरस्कार केलोय आनी ताज्या दिश्टीक वायट दिसता तें कित्याक केलें तुवें हित्तीत उरियाक तलवारेन जिवेशी मारलोय तुवें ताज्या बायलेक तुजे पतीन करून घेतली आमोनीच्या तलवारेन तुवें ताका जिवेशी मारलोय तुवें म्हजी बेपारवा केली आनी हित्तीताक उरियाच्या बायलेक तुजे पतीन करून घेतली देखून तुज्या घराण्या वयले तलवार कितेंच पयस सरची ना सर्वेस्पर्श म्हणटा हांव तुज्याच घराण्यांत जावन तुजे विरोध वायट उपजाशें करतलो तुज्याच दोळ्या मुखार हांव तुज्या बायलांक काडून तुज्या पेल्याक दितलो आनी दिसाच्या उजवाडा तो तुज्या बायलां सवे न्हिदतलो आनी तुवें काम गुप्ती केलें पूण हांव हें सगळ्या इस्रायला मुखार दिसाच्या उजवाडा करतलो पण हांगासर ह्या व्यक्ती जावन पाड भायर आयलें पाड चिंता भायर आयलें आनी पाड कामां भायर आयलीं आनी ताका परिणाम कसो जालो मोगाच्यान ताणें प्रवादीन सांगलें मानी तशेंच घडलें सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकान 16व्या अध्यायांत आमी पळयता 21 वाक्य येता न्हू आहितोफेलान अबशालोमाक म्हळें तुज्या बापायन रावळेर राखोंक सोडिल्ल्या तुज्या बापायन म्हळ्यार हाणें दाविदान अबशालोमाचो बापाय दावीद तुज्या बापायन रावळेराक राखोंक सोडलेल्या ताज्या उपपत्नी कडेन संभोग कर तेन्ना तुवें तुकाच तुज्या बापायचो दुस्मान करून घेतलें म्हणून सगळ्या इस्रायलाक कळटलें आनी तुजो पक्ष घेतल्यांक धैर्य मेळटलें अबशालोमा पासत माळयेर एक तंबू घालो आनी अबशालोम सगळे इस्रायल दिसा सारकें आपल्या बापायच्या उपपत्नी सवे न्हिदलो त्या काळार आहितोफेलान दिली सलाह देवा लागींच विचारून घेतले म्हणून लोक मानतलो पळय हांगासर
बरें केलें बरो परिणाम, बरें चिंतलें बरो परिणाम. आत्मो फाड करता फाड परिणाम. देखून हर एक उडास्तोरी मोगाचो न्हू, हर एक आत्मो आनी एका आत्म्याक परिणाम घालूंक शकता, आनी एका आत्म्याक परिणाम घालूंक शकता. बरें केलें बरें मेळटा, फाड केलें फाड मेळटा. त्या देखून हांव तूं उडास दवरया. म्हजो आनी तुजो आत्मो एक सामान्य आत्मो न्ही, सर्वेस्पर असो जिवाळ स्वास आसलो आत्मो तो. आनी तो आत्मो बरें चिंतून बरें करून बरें उलोवन अनेक व्यक्तीचेर बरें प्रभाव घालूंक शकता. तशेंच फाड करून फाड चिंतून फाड प्रभाव घालूंक शकता. आनी ह्या फाड प्रभाव घाल्ल्या वरवीं आमकांच फाड जावंक शकता. तर आयच्या त्या वचपांत आमी नियाळ केल्ल्या बरी उडास दवरया मोगाचें न्हू. सर्वेस्परा देवा लागीं हांव तूं निरंतर मागया. सर्वेस्परा देवा लागीं सांगया, म्हजो हो आत्मो साबार आत्म्यांक बरेंपण करचें प्रभाव घालचो तसलो आत्मो जावन आशिर्वादीत कर सुमया. आनी ह्या वरवीं म्हज्या कुटुंबाक, म्हज्या ससऱ्यांक, म्हज्या समुदायाक, ह्या संवसाराक एक आशिर्वादीत आत्मो म्हजो जावं दी म्हणून सर्वेस्परा देवा लागीं एक घडी मागया. मोगळ्या सर्वेस्परा देवा, ह्या घडये आमी मागता सुमया. तुवें आमकां दिल्लो तो आत्मो प्रभावीत आत्मो सुमया. खंयच्या बळिश्ट व्यक्ती वयरी प्रभाव घालूंक शकचो आत्मो तुवें आमकां दिलाय सुमया. हो आत्मो मनशाच्या आत्म्या वयर प्रभाव घालूंक शकता, देव जावन आसच्या तुज्या आत्म्या लागीं प्रभाव घालूंक शकता. आनी मागल्या वेळार दिनवाशीपणान निरंतर आमी तुका खालतीमान घालन तुजे लागीं आयिल्ल्या वेळार चड आनी चड प्रभाव ह्या आत्म्या मुखांतर पडोवंक शकता सुमया. मोगळा सुमया, हो म्हजो आत्मो हांगासर आसल्यांचो हर एकलो आत्मो एक प्रभावीत आत्मो जावन दी सुमया. आमच्या हर एकलोचो आत्मो आमच्या बोवारीं जियेतल्या व्यक्तींक आशिर्वादाचो आत्मो जावन दी सुमया. आमच्या समुदायाक रच्च तसलो आशिर्वादाचो आत्मो जावन आशिर्वादीत कर सुमया. आमचो आत्मो ह्या संवसाराक बरेंपण करचें तसलो विशेष तराचो प्रभावीत आत्मो करून आमकां तो आशिर्वादीत कर. आनी ह्या मुखांतर शांती समाधान संतोशाचें जिवन जिवन उपरांत तुजे सांगाता जिवनचें भग ह्या आमच्या आत्म्याक फावो करून मागता. आमीन.